सां पावलान कोलासेगरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे तुमचे जिणेचीं पाळां ताचेर रंबोवन दवरा. तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भवार्थांत थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां भुलयनाशे सत्राय करा. हें सगळें पृथ्वेच्या मूळ तत्वांतावन उपजता शिवाय क्रिस्तातावन आरंभ घेना. कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात थरान बिडार करता. ताचेच उद्देशी जिविताचे संपूर्णतेक तुमी पावल्यात. तोच सर्व अधिकारांचे आनी पदवेचे मस्तक. क्रिस्तातय तुमकां सुनात केल्यांत, पूण ती मनशांच्या हातांनी केल्ली सुनात न्हय. बगार तुमची पातकी कूड तुमचे तावन कातरन उडयल्या ती क्रिस्ताची सुनात. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ता सांगाता तुमकां निकेपिल्यांत मात्र न्हय, ताचे सवे तुमकां जिवांती उठयल्यात. कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयिल्ल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचे थंय हें सगळें घडलां. एक काळार तुमच्या अपराधांक लागून तुमी मेल्ल्यात आनी सुनात करूंक नातलेले कुडीन जियेवन आसल्यात. तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरले. सर्व आमचे अपराध ताणे आमकां बक्षिल्ल्यात. कायद्यासरी आमचे विरोध आसलेल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणे पुसून काडलें आनी ते कुर्सार खिळावन नास केलें. अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक ताणे पाडाव केले आनी आपल्या जैताच्या परगट परिवारांत ताणे तांकां कैदी कशे व्हेले. देवाचे उतार हे. सां लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. त्या दिसांनी ते मागणे करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरार चडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणे करून करसिली. दीस उजवाडताच आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विंचून काडन तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जण हे: सिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हूण नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव, फिलीप आनी बार्थोलोमेव, मातेव आनी थोमास, आल्फावाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांचे सांगाता दोंगर देंवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जमो ताचे भोंवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन, जेरुजालेम शहरांतावन आनी दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी सिदोन शारांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकां जमोय थंय आसलो. ताची शिकवण आयकूंक आनी आपआपले पिडेशिडेंतली गूण जावंक जाय म्हूण थंय ती आयलेली. देंवसाराचे उपाद्र भोगतालीं तीं थंय येवन बरी जातालीं. जेजू तावन दैवीक सक्त भायर सरन सोमेस्तांक गूण करताली. देखून तो लोकां जमो ताका आपडूंक म्हूण उर्डातालो. देवाचे उतार हे.